जे कडेन वोटींग चड आसा थंय मातसो वोटींग डिले जाता. अदरवायज हांव बाकीचे भितर इंटेरियर गेलो जाल्यार वोटींग स्मूथली चालू आसा, एकदम बरें चालू आसा. आनी हे बाजारांतले बूथ म्हणले ते चड वोटांचे बूथ आसा म्हणून ही लायन वाडले कडेन आसा. कितें दिसता ओवरऑल सिच्युएशन कशें कितें आहा शिरोड्यान? शिरोडा मतदारसंघात काँग्रेस जिखता, हितून मात्तूय दुबाव ना. कारण लोकांचो ट्रेंड जर पळयला जे सायलंट वोट आसा ते काँग्रेसीक पडटले, हितून मात्तूय दुबाव ना. आमी लोक उलयतात, आमी पळयलां की म्हादेव नायक म्हणटा आनी खंयच प्रचार असो खंयच हायलायट जालो ना, जावं प्रचार केल्लो दिसोकूच ना. आनी तरी आसतना तुमी काँग्रेस जिखता म्हणटा कित्या वयल्यान? हांवें म्हाका तिकेट मेळून 21 म्हणजे फक्त प्रचाराक 21 दीस मेळ्ळे, तरी सुद्दां हावस टू हावस घरोन घर हांवें 70% कॅम्पेनिंग केलें. ओके, 70%. काही जाग्यांनी हांव पावूंक शकलो ना, तेगे हांवें दिलगिरी व्यक्त केल्ली आसा, खंत व्यक्त केल्ली आसा. पूण म्हजो प्रचार जो आसा तो 2007 जे पद्दतीन हांव सीट जिखलेलो, 2007 जे पद्दतीन हांव सीट जिखलेलो पयले फावटी तेच पद्दतीचेर म्हजो प्रचार चालू आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की वोटर जो आसा तो एक्सपोज जायना. शक्ती प्रदर्शन केलें म्हणून जिखता असो ना. 2017 हांवें शक्ती प्रदर्शन केलें. कितें म्हाजे बरोबर 700-800 लोक भोंवताले. पब्लीक मिटिंगे 8,500 लोक जाल्ले. ही हेतूंत केन्ना केन्ना ते कन्वर्ट जायना. सो जे लोकांनी शक्ती प्रदर्शन केलां तांकां 23 मे कळटलें की लोक जे सायलंट घरा आशिल्ले, शांत आशिल्ले, तेणी काँग्रेसीकच मतदान केलां, हितून तांकां त्या वेळार कळून चुकतालें. एक अफवा अशी जाल्ली की MGPन काँग्रेस आहा ते MGP सपोर्ट करता म्हटलें, अशी अफवा जाताली. न्ही, गोंयान कशें जालां, MGPन जे हें घेतलां काँग्रेसी सपोर्ट करपाचो. तुमी पेपरान वाचलें आसतलें MGन काँग्रेसी सपोर्ट केलो म्हणून. तातूंत खंयच तेणें अशें म्हणूं ना की शिरोड्याचो विशय बी नांव घेवना. सो ते खातीर आयचे घडयेक प्रॉब्लेम कितें आसा तर MGP आनी BJP हेंचे भितर भंय निर्माण जाल्लें आसा हांव जिखता म्हणून. आनी ते खातीर 2017 जश्यो अफवा केल्ल्यो तशेच प्रकारच्यो अफवा आतांय जातल्यो. पूण आमचे मतदार जे आसात हे बुदवंत आसात, शाणे आसात. तेणे अफवा एकदां पळयल्यात, अफवा कितें चलता एकदां पळयला आनी तेच्या नंतर 2 वर्सां कितें परिणाम भोगचे पडला तेय लोकांनी पळयल्यात. कितले पर्सेंट वोटींग जातलें तुमकां? म्हाज्या अंदाजान 80% जावंक जाय. कारण तिरंगी लढत आसा, लोक कार्यकर्ते लोकांक भायर काडटात, सगळें काम चाललेलें आसा. तिरंगी लढते भितर 80% हे साहजिकच आसा. 80% जावपाक. सो एका वटेन तुमी म्हणटा ते हिशोबान शक्ती प्रदर्शन केलें जाल्यार तांकां लोक कितें आहा ते हें दाखयता. शक्ती प्रदर्शन जें केल्लें तें दिसवाड्याचेर केल्लें. हय, ओके. हांवें न्यूज पेपरान आयकलां की दिसवाड्याचेर तें शक्ती प्रदर्शन जालां म्हणून. सो दोगां भितर स्पर्धा लागिल्ली कोण कितली गर्दी करता म्हणटे. आनी हांव सकाळच्या वेळार म्हाजे मोजके मावळे घेवन वयतालो लोकांच्या घरान. आनी तेच बरोबर सांजचे वेळाचो म्हाजे बरोबर वोटर ह्या मतदारसंघातले वोटर जे आसात ते सांजचे वेळार म्हाजे बरोबर आसताले. 50-60 लोक आसताले. कितें असो हेज्या भायर हांव क्रावड घेवन भोंवना. कारण क्रावड घेवन भोंवन पळयलां हांवें. एनी टुवर्ड्स इन्सिडंट कितें जावपाची शक्यता आसा? ना, झगडी जावं काय पिसफूल झगडी बिगडी पळय आसात. ही गेले 10 वर्सां हांव आमदार मंत्री आसतना हांगा शांतिकाय आयिल्ली. हांगा झगडी बिगडी कांय जायना आशिल्ली. आनी तितून एक शिस्त लागले कडेन लोकां आतां जे कोण झगडी बी तांकां कळोन तुका झगडी जाल्यार कितें जाता म्हणटे. तो विशय हो झगड्या विशय सोंपलेलो. पीसफूल जातलें जावंक जाय.